हे भाशेन जेजू आमकां आमच्या संवसारी जिविताचे दूख त्रास पयस कोत्ता. पूण जिन्सा भाशेन भूक आनी तान लागतात, जे लोकांक ताचे बरोबर ओरोण्यांत आसले डेजर्ट प्रवास, दे वर वॉकिंग विथ हिम इन द डेजर्ट, तांकां तो खावपाक जेवण दिता, उंडो दिता. दुसरी आसली कोडकारांक तो कुडीचें पेकोवणें दिता. दुसरी पातकी मारी मागदलेन, तिका तो बोगसण्याचो उंडो दिता. दुसरी एक सुरी बायल जाकोबाच्या बांयच्या कांटार ती बसून आसली. थंय जेजू तिका मेळटा, ती जेजू लागीं जिविताची उदक मागता आनी जेजू तिका सांगात दिता. आनीक एक पातकीन जेजू तिका बोगसणें दिता. आनी हे बोगसणें आनी जेजूची हो पवित्र आत्मा आमकां खंय मेळटा? आमकां आतां मिसाच्या वेळार मेळटली. जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवतल्या आनी आमकां आमची पातकां जेजू बक्षितलो आनी आमकां जी बेसांवां जाय ती दितलो. सो ह्या खातीर जेजून जेजून सोरो आपलें रगत केलें आनी उंडो कूड केली. हें जेजूचें रगत कित्याक आमी पियेता, कित्याक सेवता? कित्याक जेजूचें रगत पियेल्या उपरांत जेजू आमकां आमची पातकांतलो बक्षिता. ताच्या खुर्सार ताणें आपलें रगत वारयलें आनी त्या वरवीं आमकां पातकांतलीं सोडयलीं. देखून आमी जेजूची रगत सेवता.